लायटीची बिलां परतून वाडपाची आशिल्ली. लायट खात्यान JERC म्हटल्यार जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशना कडेन एक पिटिशन घातिल्लें. 2 वर्सां फाटीं लायट डिपार्टमेंटाक 137 म्हटल्यार 137 crore रुपयाचो तोटो जाल्लो. तुमी म्हणटले फायदो तोटो कसो? वीज खातें जें आसा, लायट खातें जें आसा, तें लायट खंयच्यान तरी विकती घेता आनी कंज्युमरांक विकता. घरांतल्या कंज्युमरांक विकता, दुकानदारांक विकता म्हणजे कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंटाक विकता आनी कारखान्यांक विकता म्हणजे इंडस्ट्रियल जे आउटपूट करता तांकांय विकता. विकत घेवपाचो रेट आनी विकपाचो रेट हातूंत जो फरक आसता तातूंतल्यान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपली ऑपरेशनल कॉस्ट जी आसा ती कवर करता. आतां 137 रुपया 2 वर्सां फाटीं ह्या खात्याक कमी पडले. ते रिकवर करपाक मेळचे म्हणून तेंच्यांनी JERC जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशना कडेन अपील केल्लें. आतां सरकारान अशें थारायलां 137 कोटी रुपया जे तांकां तोटो जाल्लो तो सरकार दितले. ताका लागून लायटीची बिलां परतून आतां वाडची. सामाजीक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक हांकां तेंको दिवपा खातीर पणजेच्या आझाद मैदानाचेर सोमारा तरणाट्यांनी आंदोलन केल्लें. ह्या आंदोलना उपरांत भाजपाचे उपाध्यक्ष नरेंद्र सावयकर हांणी आंदोलकांक कॉक्रोच न्हय तर वाळटी असो उल्लेख करीत फेसबुकार एक पोस्ट केलो. ताचे उपरांत राजकीय मळार वाद निर्माण जालो. जायत्या जाणांनी सावयकराच्या ह्या विधानाचो निशेध केलो. कवठणकरान भाजपाच्या नेतृत्वाचेरय निशाणो साधलो. तशेंच सावयकरान 24 वरां भितर तरणाट्यांची माफी मागची ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीच्या सुनील कवठणकरान दिली. तशेंच आमदार विजय सरदेसाय आनी कॅप्टन विर्यातूनय ह्या विधानाचो निशेध केलो. मजगतीं भाजपान ह्या स्टेटमेंटाचें स्पश्टीकरण दिलां. काँग्रेस पक्षाक अभ्यास करिनासतना उलोवपाची संवय आसा असो आरोप करीत सावयकर माफी मागचो ना अशें स्पश्ट भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी सांगलां. नीट पेपर लीक जावपा आड कॉक्रोच जनता पार्टीची चळवळ आतां देशभर चर्चेचो विशय जावपाक लागला. दिल्लीच्या जंतर मंतरा सावन सुरू जाल्ली ही चळवळ आतां संसद भवना मेरेन पावल्या. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांक लागून सरकारा आड घोशणा, पुलिसांची लाठीचार्ज आनी वाडत वचपी राजकीय संघर्श. मजगतीं शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी गृहमंत्री अमित शाह हांचो राजिनामो दिवचे अशी मागणी काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीन केला. प्रधानमंत्री निवासस्थाना भायर राहुल गांधी आनी प्रियंका गांधी धरणे आंदोलन करपाक बसले. ह्या निशेधा वेळार सरकारा आड नारेबाजी जाली. हाचे उपरांत दिल्ली पुलिसांनी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव तशेंच हेर भाजपा विरोधी खासदारांकय पुलिसांनी ताब्यात घेतले. वीज खात्यात कंत्राटाचेर आशिल्ल्या मिटर रिडरांक कायम करात तशेंच हेर मागण्यो घेवन अमित पाटकर हांच्या फुडारपणा खाला शिष्टमंडळान वीज खात्याचेर मोर्चा व्हेलो. 20 सप्टेंबर मेरेन मिटर रिडरांच्यो मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. मजगतीं कंत्राटाचेर आशिल्ल्या वीज मिटर रिडरांच्यो सगळ्यो मागण्यो वीज मंत्र्या मेरेन पावयतले अशें खात्याचो अधीक्षक अभियंतो मयूर हेदे हांणी सांगिल्लें आसा.